आज आमच्या हायर सेकंडरीच्या सगळी तिन्ही विभागाचो 100% रिजल्ट आयिल्ले कडेन आसा. असो योग सहसा क्वचित येता, क्वचित येतलो अशें दिसता म्हाका. कारण हांव एज्युकेशन फिल्डांतलो मनीस जवळ जवळ हांवें 40 वर्सां सर्वीस केल्ली आसा. सर्विसी इतली कोण करचो ना आनी 58 हांव रिटायर्ड जाल्ले कडेन आसा. ह्या रिजल्टाचे एक सांगूंक सोदता हांव. ह्या रिजल्टा साठी आमची मॅनेजमेंट आनी मुख्य म्हणल्यार आमचो संस्थेचो प्रेसिडेंट हेणी जीव तोडून काम केल्ले कडेन आसा. प्रत्येक वेळाचेर जे कितें एग्जाम जाता तो रिजल्टाचेर सगळी ताजे बद्दल डिटेल घेवन प्रत्येक भुरग्या बद्दल तुमी कितें करतले सविस्तर टिचरा कडच्यान सारकें हें घेतले कडेन आसा. वेळार शिक्षकांक काही वेळाचेर सारकें वॉर्निंग दिल्ले कडेन आसा. आनी ताजे सगळ्याचो परिणाम म्हणून आमच्या शिक्षकांनी बरे तरेन काम केलें. कित्याक आमकां सुद्दां अशी अपेक्षा नासलेली तितले ते प्रयत्न करीत म्हणून तेमी खूब आपल्या आवट ऑफ हाजेर वचून काम केलें. सादारण रातचे सुद्दां रावन काम केलें आनी ताजें फळ म्हणून आज आमी सगळे हांगा आनंद सादर करपा खातीर जमले कडेन आसात आनी तांचें फळ आमी मेळ्ळे कडेन आसा. आनी हाजी सगळें श्रेय चडांत चड आमच्या शिक्षकांक आनी मॅनेजमेंटाक. ही संस्था 100 वर्सां पार केल्ली संस्था, अत्यंत जुनी. ह्या संस्थेक आयज आमी विथ आमचे हायर सेकंडरी टिचर्स विथ मॅनेजींग कमिटी एंड जनरल असेंब्ली एकत्रीत जाल्या. रिजन जें आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की संस्थेच्या मार्फत चलयता जी हायर सेकंडरी आमची श्री मल्लिकार्जुन हायर सेकंडरी ऑफ आर्ट्स सायन्स एंड कॉमर्स हाजो आज जो आसा 100% रिजल्ट तिनूय स्ट्रिमीक जो आसा तो 100% रिजल्ट लागलेलो आसा. हेजें श्रेय जें आसा तें प्रत्येक आमचो टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ हांकां आमी दिता. त्याच बरोबर आमचे स्टुडंट्स पेरंट्स हांकां आमी सगळ्याक दिता. 100% रिजल्ट आज येवप ह्या हेतून भितर कॉम्पिटिशन जगान भितर 100वा रिजल्ट येवप हें एक भाग्य आसा. आनी तें आमी जेन्ना कमिटीक हें आसा तेन्ना हो एक आमकां एक मोठें गिफ्ट अशें आमच्या स्टाफांनी सगळ्यांक दिल्लें आसा. त्याच बरोबर काणकोण हो एक सदांच मागासवर्गीय भाग जो आसा असो म्हणून आयज पळयल्लो वतालो तेजेर एक खंयचे तरी पूर्णविराम जो आसा तो हेजे मुखार येतलो अशें आमी म्हणपाक आज येना. कित्याक आख्ख्या गोंयान भितर ही आमची संस्था आनी संस्थे मार्फत जी चलयता हायर सेकंडरी ताजो नंबर जो आसा तो आज खंयचे तरी 2 नंबराचेर लागलेलो आसा. कित्याक 2च अश्यो हायर सेकंडरी आसा आख्ख्या गोंयान भितर तेंचो रिजल्ट जो आसा तो 100% लागलेलो आसा. तेन्ना आज हे फक्त यशस्वी 100% रिजल्ट जो मेळपाक मॅनेजमेंट म्हणल्या नंतर आमी सदांच आमचे चेअरमॅन शंभा देसाय हेज्या मार्गदर्शना खाली सदांच ज्यो आसा त्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आज ह्या संस्थेक कश्यो दिवच्यो, संस्थे मार्फत हायर सेकंडरीक आनी आमची बाकीची 2 सेक्शनान कश्यो दिवच्यो तो सदांच आमचो विचार आसा. तेन्ना आमच्या हायर सेकंडरीच्या प्रिंसिपलान जशें सांगलां तशें स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट प्लेग्रावंड, इंडोर स्टेडियम ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज, स्मार्ट लॅब, स्मार्ट लायब्ररी ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी आज दिल्ल्यो आसा. हायर सेकंडरीचो जल्म जो आसा तो आमचो फाटले 10 वर्सां फाटीं अवघ्या जालो. तेन्ना 10 वर्सां जालीं आमी प्रयत्न करीत आसा. 100 आमी केन्ना तरी गाठपाक जाय. लास्ट इयर आमचो 100 एक स्ट्रिमीक येयलो तेन्ना तिनूय स्ट्रिमीक 100% रिजल्ट दिल्ले बद्दल सगळे स्टाफ हेंचे आमी मनांतल्यान अभिनंदन करता. तेन्ना हो जो 100वे आज आमी गाठला तो तसोच मुखार कंटिन्यू दवरचो अशें सगळ्या कडेन. Myself Mrs. Shamia Sheikh. I take biology for 11th and 12th science students. For the past 10 years, we are getting 100% result in biology subject. And this year, it is a very joyous occasion कि हमका Miss Shania Joy De Silva. This student has scored 100 out of 100 in biology subject. In Goa, total 4 higher secondaries have scored, and one of them is a higher secondary, wherein Shania scored 100 out of 100. Apart from that, the other students, Ayushka scored 94 and Amarjeet has scored 92. With the support of my biology department, Mrs. Amita Naikgaonkar and Mr. Sudesh Bikar, we all have worked together. We have a sophisticated lab which is provided by the chairman and the managing committee of our institution. So the students take utmost advantage in learning the practical subjects with the help of all the facilities provided in lab. And with regards to our experience, we provide them full-fledged notes. So students have taken the advantage, and I am happy that one of the students has got 100 out of 100. My name is Vihar Desai, principal of Sri Mallikarjun High Secondary, 4 Rasta, Kankon, Goa.
आमचो आर्ट्स कॉमर्स एंड सायन्साचो रिजल्ट 100% लागलेलो आसा. हेंचे श्रेय आमच्या सगळ्या स्टाफाक आनी मॅनेजींग कमिटीक दिता. कित्याक काय म्हटल्यार आमच्या मॅनेजींग कमिटीक आमकां स्मार्ट क्लासरूम प्रोवायड केल्ले आसा, जे आमचे टिचर्स टायम टू टायम यूज करताले. आनीक आमकां ई लायब्ररी प्रोवायड केल्ली आसा, कंप्युटर लॅब आसा आमचो, आनीक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लॅब, हाय टेक ऑल लॅब्स आर अवेलेबल इन अवर हायर सेकंडरी. आनीक ग्रावंड मल्टी प्लेइंग ग्रावंड आमकां आज फुड्याक आसा, तो प्रोवायड केल्लो आसा आमच्या मॅनेजमेंटान. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमकां मॅनेजमेंटान दिल्ल्यो आसा. सो ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीचो बरे करून उपयोग करून आमच्या ह्या टिचर्सांनी हो रिजल्ट 100% लायल्लो आसा. सो मॅनेजींग कमिटीचो खूब वांटो आसा की आमचे एग्जाम्स फर्स्ट टर्म जावं की फर्स्ट मिड टर्म टेस्ट जावं प्रिलीम जावं, हे सगळे रिजल्टाचो आढावा घेताले. टायम टू टायम आमकां बॅकअप घेताले, फीडबॅक घेताले आनीक सपोर्ट करताले की जे तुमचे वीक भुरगे आसा पळय त्या वीक भुरग्यांक तुमी कशे फर्स्ट क्लासाक हाडटाले. पासच न्ही, ते वीक भुरगे पास जावपा न्ही, फर्स्ट क्लास येवपा जाय, डिस्टिंक्शन येवपा जाय, हेजे बद्दल तुमी कितें केअर घेता आनी ते तेंची इम्प्रुवमेंट कशें जातले. ते तुमी सांजची क्लासी घेतले काय ना, रेमिडियल क्लासी घेवन कशी क्लासी घेतल्यो, 1 to 1 घेवन बसतले काय लायक क्लासरूमच तुमी ते ताका फेसिलिटी दितले. अशें सगळी हो आमचो मॅनेजमेंट आढावा घेतालो. त्या प्रमाणे तेंच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी मॅनेजमेंटाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी सगळे टिचर्स त्या प्रमाणे काम करपाक लागले. आनी हो रिजल्ट आमकां 100% सक्सेस जावपाक सगळे आमच्या CPI स्टाफाचो आनी मॅनेजमेंटाचो हातभार आसा. हायर सेकंडरीक जी भुरग्यां टॉप स्कोर केलो तांची नांव तुमकां खबर आहा? हय सर, आमचे सायन्साक फर्स्ट आयिल्ले आसा आयुष्का कोमरपंत, तेजी पर्संटेज 88.5. आर्ट्साक मधुरा कोमरपंत आयिल्ले आसा, तेजी पर्संटेज 90.33. आनीक कॉमर्साक आमचे फर्स्ट आयिल्ले आसा अनिकेत वेळीप, तेजी पर्संटेज 86.5 आयिल्ले आसा. आनी तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचे स्टुडंट आसा पळय ते खूब रेअर रुरल एरियांतल्यान आमकां मेळटा. आनीक तेचे बॅकग्रावंड चड शिकिल्ले ना, तरी पूण ते भुरगे त्रास काडून हांगा तितले पयसल्यान ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी तांकां आसना, तितले पयसल्यान हांगा येवन ते सांजचे रावन आमच्या टिचर्सां कडून शिकून तेंच्यांनी बरी पर्संटेज घेतलेली आसा. म्हळ्यार आयच्या ह्या यशाचें श्रेय टिचरां बरोबर तूं भुरग्यांकूय दिता आनी पेरंट्सांक दिता? हय, हे सगळे श्रेय भुरग्यांक वता, पेरंट्साक, टिचर्साक आनी आमची मॅनेजींग कमिटी. आतां मेरेन जे तुमचे फुड्यान शिकले, तूं प्रिंसिपल आसतना किंवा ह्या हितून भितर भुरगीं आतां शिकून मुखार खंय मेडिकलाक गेले काय अशें कितें हें आसा? लास्ट 2 years बॅक आमचे 1-2 स्टुडंट्स मेडिकलाक गेल्ले आसा. आनीक ह्या वर्साक आमी मेडिकलाक मेळटले अशें आमकां आशा आसा 1-2 भुरग्यांक, आनी ते त्या पासून ट्रेन केल्ले आसा तांकां. काणकोण सोडून काणकोणचे भायले सुद्दां स्टुडंट्स हांगा येवचे कारण तुमचो 100% रिजल्ट जाता, ह्या बद्दल तूं पेरंट्सांक आनी लोकांक कितें अपील करपाक जाता? आतां ह्या रिजल्ट हो आसा पळय 100% किनी स्ट्रिमीक हो आख्या गोंयाक रेअर हायर सेकंडरीन लागलेलो आसा आनी लागता. सो म्हाका दिसता की आमचो हो रिजल्ट पळोवन आनी इवन डिस्टिंक्शन्स बी खूब आयिल्ले आसा आमकां. ह्यो रिजल्ट पळोवन म्हाका दिसता की दुसरे गांवचे म्हणल्यार काणकोणचे न्ही, काणकोणचे भायले बी स्टुडंट्स आमचे हायर सेकंडरी प्रिफर करतले. म्हजें नांव रोहन देसाय, हांव मॅनेजर्स हायर सेकंडरी सेक्शनाचो. एज अ मॅनेजर आनी जे आमच्या टिचींग स्टाफाक जे कितें आमकां फॅसिलिटीज जायो त्यो आमी तांकां पुरयल्ले आसाय. सगळे तरेचे तांकां स्मार्ट क्लासरूम जावं, ई लायब्ररी जावं, मल्टी प्लेग्रावंड, हे सगळे आमी मॅनेजमेंटाचे तर्फे तांकां पुरयल्ले आसाय आनी तेचो तेमी भरपूर आमच्या टिचर्सांनी उपयोग केल्लो आसा. एज अ मॅनेजमेंट वी आर द फॅसिलिटेड टू द टीचर्स. They have make use of that all the facilities 100% and gave us the 100% result. So we are proud of our higher secondary, and also I also thank our chairman Mr. Shamba Desai. He was the main person of this all idea. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.